बुरशेपणा आणि भेसळ आशिल्ले अन्न पदार्थ विकप्या आड एफडीएन धडक कारवाय सुरू केल्या। हे मोहिमेक आता मेरेन नावेली, कोलवा, बार्देस, सांगे, फोंड्या, कलंगूट, मडगांव, मुरगांव, दिवचल, म्हापशें, करसवाडो, गोवा वेल्हा, पर्रा, पियण, शिवोली आणि हेर वाठारांत एफडीएन धडक कारवायो केल्यो। ह्या कारवायांनी एफडीएन काय आस्थापनां बंद केली जाल्यार काय आस्थापनांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या। एफडीएन केल्ली कारवाय: केमिकल घालून पिकयल्ली 3590 किल केळी नष्ट केली। कितलेशेच दीस साठोवन दवरिल्ली तांतयां आनी चिकन नष्ट केलें। 50 किल काजूय जप्त केल्यो। 640 किल आंबे जप्त केले। प्रक्रिया केल्ले मसाले, खोबरें आनी कँडी धरून 17,787 किल वस्तू जप्त केल्यो। काय आस्थापनां सील केली जाल्यार काय FSSAI नोंदणी निलंबित केली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।